रस्त्यात गोरवां कडेन आयजवेर सगळ्योच पालिका आनी पंचायतींनी आड नदर चलयल्ली, पूण आतां ते कडेन गंभीरतायेन पळोवचें पडटलें. पांजरकोणी रस्त्यात गोरवांक आपटून दोग पर्यटक गंभीर जखमी जाले. हे घडणुके घेवन ग्रीन गोवा फावंडेशनान पालिकेचे विरोधात कोर्टान अवमान याचिका दाखल करपाचें थारायलां. रस्त्यात गोरवांक कोंड वाडे तयार करात आनी तातूंत तांकां दवरात. वाहन चालकांक त्रास जावपाक दिवं नाकात असो कोर्टाचो आदेश आसा. पूण खंयचीच पालिकेन वा पंचायतीन हो आदेश पाळूंक ना. देखून गोंयभर रस्त्यात गोरवां मेकळी भोंवतना दिश्टी पडटात. केन्ना ती लोकांचे हातपाय मोडून उडयतात, जाल्यार केन्ना बळी घेतात. पंचायती, पालिका, सरकारानय कानार केंस ओडल्यात. हुस्किणी पांजरकोडी GA07F5790 हे स्कुटरी वयल्यान वतना दोग पर्यटकांक रस्त्यात गोरवांक लागून अपघात जालो. दोगय गंभीर आसात. हाका जबाबदार कोण? किती दीस आज काल हो एक्सिडेंट घडलो आणि दोग जाण ते ट्युरिस्ट येताले वयचे वयताले हिंगा गोरवांची रास जाली, भीड जाली आणि ते सडनली तेजे पडले आणि ते ऑन द स्पॉट दोगोय सिरियस आहे. एक सारको सिरियस आहे आणि तांकां कळून हॉस्पिटलांत उबारले. पूण आमच्या सांगून ते हायवे नेले ते. पूण हांव कितें म्हणटा, हे गोरवां लागून जायते फावटी आमी केस केल्यात ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन गोवा फाउंडेशन. आमी संबंध दिलो आहा म्युन्सिपालिटीक. म्युन्सिपालिटी आज पासून केस केला आणि आम्ही पोतून तेजेर कोर्ट ऑफ कंडेम केस करपाक जाय. कित्याक रिगार्डिंग ऑफ दीस गोरवां म्हण कितें मातशें तरी तुम सांबाळून चोयाय, मुखाड्या चोया गोरवां कितें जाता ती आनी कितें सगळें चोया. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव म्हण कितें गोरवांनी राखण्यांनी गोरवांनी ओनरांनी मातशें एक प्रिकॉशन घेवचें आनी बरे भाशेन तांकां दिवचें. कित्याक हे रस्त्याचे एक्सिडेंट जाताय जाता ते मातशें शिफ्ट जाय. गव्हर्मेंटाक लागून मागता की ताबडतोब जातले बेगीन एक्शन घेवचें, नाजाल्यार हें वाडत वयतलें. हांव आतां हे एक्शन घेवन हे ताबडतोब सेटलमेंट हायवे आनी रिगार्डिंग हे हायवे आतां म्हणजे हायवे जालो आसा त्या खातीर मातशें प्रिकॉशन घेयाय आनी मातशें हे जबाबदार कोण आसा? जबाबदार आतां गव्हर्मेंट. कित्याक गोंया आमी कित्याक टॅक्स फारीक कोताय, रोड टॅक्स कोताय, PWD आसा. पूण तेमी हें करपाचें, पूण आमी करपा न्हू हें, पूण आमी चड मुखासान कोताय. हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं मातशें प्रिकॉशन घेवचें आनी जाता ते बेगीन हे ताबडतोब क्लियर करचें. इतले आमच्यो मागणी. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी गोरवां रस्त्यार आसात, ह्या गोरवांक वाली कोड ना. आज तुम्ही पळयतात की हो जो एक्सिडेंट कार राती जालो आनी दोग जाण ट्युरिस्ट जे आसात हे खूब सिरियसली इंजर्ड जाले कडेन आसात. कुंकळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा. पूण जे रोडाचेर हांगा जी गोरू बसतात आनी ती मातशी सुद्दां कांय कळनात. आज तुम्ही पळयतात हे जो रोड आसा हो हायवे आसा आनी हायवे आसले कारणान हांगा खुबशीं गोरवां जी आसा, चडांत चड गोरवां दाणेवाडी साकून ते बाळ्ळी ह्या दरम्यान ही गोरवां उरता. आनी आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात ही जी एक्टिवा बायक आसा, ह्या बायकेक दोग जाण ट्युरिस्ट येताले आनी हे ट्युरिस्ट जेन्ना बरे हुस्किणी बाजे कडेन पावले त्या टायमार जी गोरवां आसली तांकां कळना आनी तेणी सडनली व्हरून ते गोरवां मारली आनी आज ते दोगांय सिरियस आसात. एकटो बरो आसा आनी एकटो मातसो चड मार लागले कडेन आसा. तांकां मडगांव हॉस्पिटल एडमीट केले कडेन आसा. गोंय साकून हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत.